वेटी होता जातलं मग आमगे आज तो घडून हाडलो तो आमच्या आमदारा थ्रू आमी आख्ख्या गव्हर्मेंटा सपोर्ट करतलो 12 जाण आमी बीजेपीचेच पूण मत कितें जालें आमची 12 जाणां जमना जालें सो तेम बरें तें चिंतून म्हाका म्हणाला तूं बस आमचा तेक तुका आसतलो सो तेम तेंगे बरो लिडर हें करपा लागून काडलो म्हणून आनी हांवें म्हणलें हांव साथ तुमकां दिता आनी आमी हें मुखार व्हरया म्हणून तेन्ना आमदारा सांगलें हायकमांड आमगे गव्हर्मेंटाक सांगलें तेमी तयार जाले पूण मत तेम कित्याक बोलता म्हाका खबर ना पूण आमगेलो साथ आमदाराक आनी गव्हर्मेंट आसतलो हे तुमगेले बीजेपी पॅनल काय कितें मग सीएमा कडेन तुमी उलयले म्हणटा पळय सीएमान तुमकां फुल सपोर्ट फुल सपोर्ट बीजेपी 12 जाणां भितर इजदोर बाब म्हणटालो काणकोणचे आमदार म्हणटा की 12 जाण बीजेपीचे जाले म्हण दोगां भितर फूट पडपाक कारण नेमकें कितें घडलें बीजेपी पॅनल डिक्लेअर केलें तुमकां नाही आणि हाजी फाटल्यान आदली मंत्री जे आसात रमेश तवडकर हाजो कितें आतांच काय कितें ना कोणाचो हें ना आमी आमचे इंडिपेंडंट केला आनी बीजेपी आमी सपोर्ट दिला डायरेक्ट आनी आमदारा थ्रू सपोर्ट आयज काणकोणा म्हाका दाखोवपाक जाय की बाबा म्युन्सिपालिटी केस करूंक शकता काम कितें करूंक शकता बारीक गरीब मनशाक कशें सर्वीस दिवपाक शकता जावं ते आमच्या स्टाफा थ्रू सगळे हांव सगळे हेजेर बारीक हें करून सगळे आमी काणकोण जितले आमकां काम दिवपाक जाय सर्वीस दिवपाक जाय जितली उदरगत जावपाक जाय ही जातली आतां बारीक सांगपाक म्हळ्यार पयलीं हांव हेज्या अठरा म्हयने बसून गेला तेन्ना हांवें काणकोणाक पयलीं फीश मार्केट बंद पडलेलें आमी न्यू मार्केट केलो तो म्हज्या टायमार हांवें म्हजी पर्सनल हें करून वचोन धरून सगळें कंप्लीट करून तें आमगे मार्केट रेडी केल्लें तितूंत आजून शॉपां आहाय ती आजून तेमकां कोणें दिलें ना 5 वर्सां जालें रेवेन्यू पडलो आहा म्युन्सिपल तेजेर हांव तें करतलो आनी उरलें आनी फीश मार्केट पासून करून म्हणून जातलें हें करपाक जातलें डेवलपमेंट तुमी आतां मुखार चयतले